वल्ले एकाच फॅमिलीत सापडले 10 कोविड-19 पॉझिटिव्ह पेशंट जाल्यार फाटल्या 24 वरां भितर भारतांतल्या कोरोना केशींनी हुपलो 40,000चो विक्रमी आंकडो. एकूण केशी पावल्यात 11.18 लाखांचेर. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर सरकारान नेमलो लिक्विडेटर. खातेदार आनी ठेवीदारांनी 2 म्हयन्यां भितर नोंदवचे आपले दावे. वित्त सचिव दौलत हवालदारान धाडल्या नोटीस. कुंकळकारां मदीं भय निर्माण केल्ले मानगे रान अधिकाऱ्यांच्या ताब्यांत. मानग्याक धरपाक थळाव्या तरणाट्यांनी केली मजत. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. मुरगांव तालुक्याचे लॉकडावन वाडयल्ले बद्दल सीएमाचे उपकारी. पूण आतां जबाबदारी खांदार घेवंक जाय ती लोकांनी. घालून दिल्ले नेम पाळपाची. व्हायरसाची चेन ब्रेक करपाक हीच एक बरी संद. तिचो उपयोग करून घेवया. मुरगांव नगराध्यक्षाची ही विनवणेची उतरां. लॉकडावन करून लेगीत मुरगांव वास्को लोक बिनधास्त भोंवतना दिश्टी पडटात. देखून नगराध्यक्षाचेर लोकांक हात जोडून विनवणी करपाची पाळी येयल्या. मुरगांव तालुक्यांतलें लॉकडावन आनीक 5 दिसां खातीर म्हटल्यार 24 जुलय मेरेन वाडयला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान तशी नोटीस जारी केल्या. ह्या निर्णयाक सगळ्यांनीच येवकार दिला. सरकार आपलें काम करता, पूण सरकारान घालून दिल्ले नेम लोक पाळिनात. लोकांनी थोडे पाशियेस काडप भोव गरजेचें अशें म्हणत प्रशासकीय यंत्रणेक योग्य तें सहकार्य दिवपाचो उलोय नगरपालिके सयत समाजीक वावुरप्यांनी मारला. 3 दीस बरे पाळ्ळे वास्कोकारांनी लॉकडावन. पूण म्हाका दिसता आयज खंय तरी लोक ट्राफीक चड जाल्लो आसा. इवन पुलिसांक लोक आयकनात. स्कुटर हांगा थंय घेवन भोंवतात. हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की जें लॉकडावन वाडयल्लें आहा टील 24 हांव रिक्वेस्ट करता वास्कोकारांक की जाता तितले तेंच्यांनी भितर रावपाची गरज आसा. ही व्हायरसाची चेन ब्रेक करपाक आमकां हो एक बरो चान्स दिलेलो आसा आनी गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आमचो आमदार, आमचे मंत्री हे म्हणटाले की मुरगांव लॉकडावन करपाक जाय आनी म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेतला की मुरगांव तालुक्या खातीर वाडयल्या. पण हांव म्हणटा लॉकडावन पेक्षा हांवें स्वता म्हजी जबाबदारी कितें आसा की हांवें घरांतल्यान भायर सरप काय न सरप आनी मागीर दुसरे कोण भायर सरतात तांकां सांगप भायर सरो नाकात. हे लॉकडावन केल्लें आसा तें आमच्या खातीर केल्लें आसा, सगळ्यांच्या खातीर केल्लें आसा. आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा म्हणून लोकांक कामाक वचपाक जाय, मान्य आसा. पण थोडोसो आमी पासेस काडया, थोडोसो आमी आमच्या मदीं एक सांबाळून घेवपाचो प्रयत्न करुया. की तेका लागून म्हाजी एक विनंती आसा वास्कोकारांक, मुरगांवकारांक की जे लॉकडावन केल्लें आसा तें आमच्या खातीर लॉकडावन केल्लें आसा आनी आमच्या खातीर पोलीस यंत्रणा वावरता, आमच्या खातीर आरोग्य खात्याचे मनीस वावरता, आमच्या खातीर आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वावरतात आनी आमच्या खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हे सगळे बारकायेनी लक्ष दवरून आसात. म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी जाणकारांनी जे जाणकार आसात तांच्यांनी दुसऱ्याक सांगून समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जावो जेणे करून हे लॉकडावन आसा त्या लॉकडावना खातीर हो संसर्गजन्य रोग आसा तो पसरपाचो न्ही म्हणून सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय अशी माझी नम्र विनंती ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. जाय जाल्यार चड वेळ दुकानां उक्ती दवरपाक लायतात, पूण सोशल डिस्टन्सिंग आनी मास्क वापरपाचें सोडूं नाकात. शिस्त बाळगात. चिंचणीच्या उपसरपंचान लोकांक कळकळीचो उलो मारला. 3 दिसांचो टोटल लॉकडावन निकतोच सोंपलो. आतां मार्केटांनी भौशीक सुवातांचेर परतून गर्दी वाडटली. हे मतींत घेवन चिंचणीचो उपसरपंच व्हॅलंटिनो बार्रेटोन सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाचो आनी विसर नासतना मास्कांचो वापर करपाचो उलो गांवांतल्या लोकांक मारला. शेजारच्या गांवांतले लोक चिंचणी मार्केटिंगा खातीर येतात. देखून कोरोना पातळपाचो धोको आनीक वाडला अशें तेचें म्हणणें. पळयात. सगळी शॉप बंद आसली आमी चिंचणी एरियांत. सो 3 दिसां लोक जाल म्हूण लोकांन रश केला. रश करपाक फावना आनी एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन्स जे पळय आहा आमगेले सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपा जाय, मास्क घालपा जाय, हे मेंटेन करपा हे करपाक फकत जाण एकल्याची प्रोटेक्शना लागून करप. गव्हर्मेंट सांगत अशें म्हूण म्हणा हांव, बट जाण एकले एक इंडिविज्युअलान आपणाय प्रोटेक्शन घेवपाक जाय. आनी फाटली 2 दीस पयलीं आमगे नेबरींग एरियांत पेशंट मेळ्ळो आसा. सो ते लोक आमचे बाजारां मार्केटांत येतात.
तांकां मार्केट आमगे शिशिनी मार्केट. सो लोकांना हेजेर काळजी घेवपाक जाय आनी प्रोटेक्शन जातली घेवपाक जाय. बेश्टी सामान मेळटलें बेश्टी गर्दी करून कसलो फायदो ना. आमच्यान जाय जाल्यार तांकां आनी थोडोसो ओपन दवर म्हणून देबरां बंद करूं नाका पूण कस्टमर एन्फोर्स म्हणून जावपाक जाता. बट पीपल हॅव टू मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग एंड वेअर मास्क वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत. पुराय मडगांवां निदान 8 दिसांचो तरी लॉकडावन घडोवन हाडत मडगांवच्या व्यापाऱ्यांनी सरकाराक उलो मारला. मडगांवच्या न्यू मार्केट ट्रेडर्सांनी 8 दिसां खातीर स्वता जावन मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. तेच धर्तरेर पुराय मडगांव बंद केलें जाल्यार त्याचो बरो परिणाम दिसून येतलो अशें तेंचें म्हणणें. जाल्यार कुडचडे बिरेस्तार मेरेन दुकानां बंद उरतलीं. मडगांवच्या न्यू मार्केटांत लॉकडावन आसलें. फाटल्या सप्तकांत तें काडलें. त्या उपरांत लोक शिस्त पाळनाशिल्ल्याचें तेंच्या लक्षांत येयलें. तेका लागून सादुरताय म्हणून मार्केट ट्रेडर्सांनी 8 दिसांचें लॉकडावन घोशीत केलें. सोशल डिस्टन्सिंगाचो हेतू कमी चड प्रमाणांत चालीक लागला. पूण अजून कांय विक्रेते भायले वाटेन बसून वेवसाय करतात. देखून आमदारान हे कडेन गंभीरतायेन पळोवन पुराय मडगांव 8 दिसां खातीर तरी लॉकडावन करचें अशें ते मागतात. पळयात. न्यू मार्केटांत सगळ्या व्यापाऱ्यांनी आमी स्व भशेन बंद करपाक केल्लें आसा आनी हें मार्केट 8 दीस बंद आसतलें. कित्याक कोरोनाचो फैलाव वाडलेलो आसा. आजूबाजू सगळ्या वाडलेलो आसा आनी वास्को भशेन आमी जावचें न्ही आनी मुखार आमकां मार्केटाक त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी हें स्व भशेन बंद दवरला. आनी तशें आमकां मुन्सिपालिटीन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. तेंच आयज मातशें आमगेलें सामान थोडें कोणाले पेरिशेबल आयटम आशिल्ले ते मुन्सिपालिटी रिक्वेस्ट करून आमी आयज 1-2 वरां दिवपाक लायले आनी आयज गेट ओपन करून दिला मुन्सिपालिटीन. तशेंच आमकां पोलिसांचोय प्रोटेक्शन मेळिल्लें आसा म्हाका. आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता गव्हर्मेंटानूय हेजेर डिसिजन घेवचो कितें सगळें गोंय बंद करचें. आनी आमचे लोकल आमदार आसात मडगांवचो आमदार फातोडेचो आमदार तेंच्यांनी कितें तरी हेजेर विचार करचो. मुन्सिपालिटीनूय विचार करचो कित्याक जे करून हे 2 दीस 3 दीस बंद करून जायना. कंटिन्यू कमीत कमी 8 दीस आमचे वांगडा जर सगळे मडगांव बंद करीत जाल्यार हेजो कितें तरी इफेक्ट जातलो. आमगेलें सगळें क्लियर जातलें. 12 म्हणल्यार आमी सगळ्यांक कोणाक काडपा आसा ते काडटले आनी तेजी मुन्सिपालिटीन आमकां आतां सॅनिटायज करता म्हणलें मार्केट. आतां हें जातरी आमगेलें सॅनिटायज करतले. सॅनिटायज करताले ते आमी मुन्सिपालिटीचे आभार मानता. चवथ बी लागीं पावचे कडेन आसा तेन्ना मार्केटान बेगा चड येता न्ही तेन्ना मातशें आमकां हेल्प करपाचें मुन्सिपालिटीन गव्हर्मेंटान. तुमी सपोर्ट केलो बंद करता आमचो फूल सपोर्ट आसा. जाल्यार कुडचडे बिरेस्तार मेरेन मार्केट बंद दवरपाचो व्यापारी संघटनेन निर्णय जाहीर केला. मार्केट संघटनेचो अध्यक्ष रोशा परेरान ते संबंधान उलो मारला. पळयात. आनी आयज आमकां लोकांक दाखोवन दिलें की लोकांचो जीव पयलो आनी हांव लोकांक सगळ्यांक आभारी आनी तेमकां सगळे थँक्यू म्हणटा की आमनाचे खुशीन तेमी बंद दवरून आयज सगळी गांव आख्या गोंयांत दाखोवन दिलें की आमी आमची जिवाचे कॅर घेवपाक जाय. जरी तर CM आहा आनी व्हडले गव्हर्मेंट आहा गव्हर्मेंटाक खबर आसपाना कुडचड्यार कितें जाता म्हणटा तें. सो ही खबर हे गव्हर्मेंटाक आसपाना आनी हेक लागून आमी कुडचडे बंद दवरपाक चिंतलें कितें आमची जिवा कॅर घेवपाक आनी आमी आयज बंद दवरला अप टू थर्सडे आनी हांव लोकांक मागता आयज बंद दवरलें तशें टील थर्सडे कंटिन्यू करपाचें. थोडे 2-3 शॉप ओपन आहा. आमी तुगेले फार्मासी ओपन आहात. 1-2-3 तुगेले बुसारी 1-2 ओपन आहात. तेमकां लागून आमी कित्याक बंद करूं म्हणला आमकां हिंगा केस वाडपा लागले. क्रावड नाका एक जाग्यार चड क्रावड नाका म्हणून आमी तेमकां रिक्वेस्ट केला मातशें बंद दवरपाचें. आनी तेमकां दिसता ते कुडचड्यार कितें हेल्प करतले आनी कुडचड्यार हें दुयेंस पयस करपाक कितें हेल्प करतले तेमकां मागता हांव तें बंद दवरचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आनी कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतान उच्चांक केला. फाटल्या 24 वरां भितर 40,000 कोरोना व्हायरस केशी नोंदयल्यात. ह्यो केशी मेळून एकूण दुयेंतींचो आंकडो 11.18 लाखांचेर पावला. एकाच दिसा भितर कोविड-19च्या केशींचो आंकडो 40,425 पावला. फाटल्या 24 वरां भितर 681 दुयेंतींक मरण येयलां जाल्यार 22,664 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. भारतांतल्या कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींचो आतां मेरेनचो आंकडो 11,18,043 पावला. एक्टिव्ह केसी 3.90 लाखांचेर पावल्यात.
27,497 जाण कोरोनाचे बळी थारल्यात, जाल्यार 7 लाखा वयर दुयेंती कोरोनामुक्त जाल्ल्यान तांकां नवी जीण फावो जाल्या अशें म्हणूं येता. ही पळयात देशांतलीं कोरोनान अवतिकाय करून सोडलेलीं 5 राज्यां. मुखार आसा ते महाराष्ट्र. थंयच्यो केसी 3.10 लाखांचेर पावल्यात. तामिळनाडूंतलो आंकडो 1.70 लाखांचेर पावला. दिल्लीच्यो केसी 1.22 लाख. कर्नाटकांत 63,772 दुयेंतींची नोंद जाल्या आनी गुजरातात 48,355 दुयेंती सापडल्यात. संवसारांतले एकूण परिस्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात कोरोना दुयेंतींच्या केसींनी 2 लाखांचो आंकडो हुंपला अशें दिसून येता. कोविड-19 केशी 1.46 कोटींचेर पावल्यात. 6.9 लाख दुयेंती कोरोनाचे बळी थारल्यात, जाल्यार 86 लाखां परस चड लोक कोरोनांतल्यान मुक्त जाल्यात. आनी संवसारांतले कोरोनान जाम केल्ले हे 5 देश. 35.44 लाख केसी नोंदयत युनायटेड स्टेट्स सगळ्यात फुडें आसा. त्याच्या फाटोफाट ब्राझील नोंदयता 20.46 लाख केसी. 11.18 लाखांची नोंद करत भारत 3ऱ्या नंबरार आसा. रशियेत 7.71 लाख पेशंटांची नोंद जाल्या आनी साऊथ आफ्रिकेन नोंदयल्या 3.50 लाख केसी. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. दवल्ले एकाच फॅमिलींतले 10 जाण कोरोना पिडेस्त सापडल्यात. हे फॅमिलींतलो एकलो वेर्णेचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीत काम करता. थंयच ताका इन्फेक्शन जालां आसूं येता. सगळ्यांक हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. कोरोना सारकिल्ल्या महामारीच्या काळात सुद्धा भाजपा मड्याच्या टाळूवयले लोणी खावपाचो यत्न करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. इम्युनिटी बुस्टिंग ड्रग्स वांटपाचें काम चल्लां तें फक्त भाजपा वावुरप्यां मदींच. बाकीच्या कडेन आडनदर चल्ल्या. आमदारय खंय दिश्टी पडना अशी तेंची खंत. पळयात. आणि आमगे ह्या वाडा 10 केसी मेळ्ळ्यो. 10 केसी मेळ्ळ्यो. फर्स्ट एक मेळ्ळें तेन्ना आमी सांगलोलें टेस्ट केलें आनी तेगे पॉझिटिव्ह मेळ्ळें म्हणून तेमगे फॅमिली चॅक केलें. ते 10 जाणां आहाय ती फॅमिली आनी चॅक करतरी तेमगे रिपोर्ट येयला 6 दीस पासून. रिपोर्ट येयला म्हणून आमी हेल्थाक फोन केला आनी विचारलें रिपोर्ट येयला म्हणून. मागीर आमकां हेल्थान कन्फर्म केलें 3 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे त्याच फॅमिली हितून. मागीर 3 पॉझिटिव्ह मेळटरी आमी हेल्थाक परतून हें केलें रिक्वेस्ट केलें आनी आमगे क्लोज हें आहाय म्हणून कॉन्टेक्ट आहाय म्हणून फॅमिली घर आहाय म्हणून थिंग हें कर चॅक कर म्हूण. मागीर हेल्थान तूं येयले डॉक्टरांनी ते येयले आनी 53 सेवकान वयले. 53 सॅम्पल्स टेस्ट करपा वयले. 53 तो 47 मेळ्ळे नेगेटिव्ह आनी तितूंतले 6 जाण तीच फॅमिली 6 जाणां पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. टोटल कितली जाली? टोटल 10. ती कामां वयताली. तो फर्स्ट एकलो मेळ्ळो तो वेर्ना कामां वयतालो. सुद्दां आमगे एक टेस्ट पॉझिटिव्ह मेळटना आमी MLA जाण आसलो. आमचो आमकां MLA लुईजीन फालेरो लागता तो जाण आसलो ना म्हूण तेणें कांय इनिशिएट घेयलें ना. ना म्हूण हिंग आमगे ग्रावंड लेवला ती येवन चोयलना बसून ताणें कोणाक कितें जालां कितें कांय चलना बसून आमकां. बीजेपीचो मनीस येवन हांगा हें करता ते टॅबलेटची सर्व करता तर पंचाक कित्याक रायट ना? पंचा कडेन कित्याक येना हें सगळें? एक्चुअली पंचा कडेन वचपाचें न्ही. तो वार्डाचो पंच न्ही. ताका कांय करनासतना ताका कशी काडून हाका तांगे पार्टीच्या मेंबरा हें केलो. आमचे वाड्यार आतां 10 केसीस मेळ्ळ्या. पयलीं आमकां 1 मेळ्ळी, मागीर 3 मेळ्ळी. सेम फॅमिली ती. आतां सगळी तेंगे टोटल फॅमिली 10 मेंबर आसा. 10 जाण मेळ्ळ्या. सांगपा म्हणल्यार आमकां व्हडली लजे खबर म्हणल्यार आमचे MLA कांय पयना हांगा. आमचे पंच मेंबर सपोर्ट करता आनी आमचे लोक हेल्प केला सगळ्यांनी. लॉकडावन ते भितर रावल्या भायर सरना आनी प्लस आमगे पंचान हांगा हेल्था डॉक्टरा हाडून हांगा हावस टू हावस हें केलां टेस्टिंग करून. तेंचे आतां नेगेटिव्ह रिपोर्ट मेळ्ळा 43 तरी पसून ते आयले करपाक. इवन लॉकडावनात तेणें सांगलें एक्सेप्ट केलें आनी ते आयले. तांकां आमी थँक्यू म्हणटा सगळ्या हेंचे वतीन. नावेलेच्या रोझरी हायस्कुलाचे प्युनाक कोरोनाचे दुयेंस जाल्ल्याचें दिसून येयलां. वेवस्थापनान स्कुलाचो पुराय वाठार सॅनिटायज केला. सॅनिटायज करता कित्याक एक प्रिवेंशन कशें आनीक कोणाकूच कांयच जायना जावपाक आदी फुडेंच आमी तयारी करता. प्रिपेर्डनेस चड गरजेचें कित्याक आमच्या गोंयांत वाडत आसा. आमचे रोझरी हायस्कुलान एक पॉझिटीव मेळटा. त्या खातीर आमी आमच्या कॉलेजीन जर आमकां आमचें कोण ना तरी पूण आमी एक सेफ्टी मॅजर कशी हे सॅनिटायझेशन करता. आनीक 3 तारखेर एग्जामी सुरू जावचे आसात ऑनलायन कॉलेजीचे. गोवा 365 खातीर दवल्लेच्यान रमेश नायक रावत.
व्हडलीशी लक्षणां नासलेल्या कोविड पेशंटा खातीर प्रियोळचे पंचायतीचो हॉल कोविड केअर सेंटर म्हणून वापरपाक दिवचो अशें आयतारा ठरलेलें. पूण ही खबर कळटकच सोमार दिसा थळाव्यांनी पंचायत कचेरीन येवन पंचायतीचे ह्या निर्णयाक विरोध केलो. मेडिकल स्टाफा खातीर ऑक्सिमीटर कांय उपकरणां हाडून पंचायतीचो हॉल कोविड केअर सेंटर करपाचें ठरयल्लें. गांवांत 9 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सांपडले उपरांत हो निर्णय घेतलेलो. गोमेकोचो दोतोर मधु घोडकिरेकर, प्रियोळचो सरपंच पांडुरंग गावडे, पंच दामोदर नायक, ॲडव्होकेट वरद माड्डुळकार, पंचायत सचिव अशी सगळ्यांनी मेळून पंचायत घरात चर्चा करून हो निर्णय घेतलेलो. सध्याचो परिस्थिती आसा आमकांय वायट दिसता, आमच्या गांवांत अशें घडटा. तरी पूण आमच्या घरान आमच्या सगळ्या शेजाऱ्यांक तरी भरपूर आतां जाणटी आसा, भुरगींच आसा. स्पेशली आतां जे हॉल आसा ताजे तेंकूनच आमचें घर आसा. आमच्या घरान आतां म्हाजो आवय आसा, म्हजो बापूय आसा, स्वता आमी आसा. जेन्ना ते येतले तेन्ना हवामान दुशीत जातलें. आनी जे कारणान सगळीं येता थंय आतां म्हटलेल्या कारणान की आतां कोण ताका पेशंट कोणाक तो डबो दिवपाक आयलो तो तर गेटीक टच करतलो. ते हिसपान आमी त्या हितून वयता, कितें दूद हाडपाक कितें हाडपाक सगळें आमी वयता, सगळें आमचे थंयच आसा. सो मेन म्हळ्यार आमचें घर सायडीक आसल्या कारणान हांव तर एकटो जालो जाल्यार सगळ्या गांवाकूच घेवन वयतलो न्हू. आनी आमचें म्हणणें कितें, म्हजें म्हणणें, आमच्या गांवकाराचें म्हणणें आसा कोणाक दवरात पूण एका सेफ जाग्यार दवरात, तो कोणाक त्रास जावचो न्हय. आमकां वायट दिसता की आमच्या गांवांत अशें घडलां. फक्त पंचायती इतलीच मागणी आसा की कोणाक खंय दवरता, क्वॉरंटायन करता, सेफ जाग्यार करात, कोणाक ताजो त्रास जावचो न्हय, आमकांय जावचो न्हय आनी दुसऱ्यांकूय जावचें न्हय, इतलेंच. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा कुंकळीच्या 3 तरणाट्यांनी त्यांच्या घरा कुशीक मानगे धरले. कुशीकच एक व्हाळ व्हांवता जो पावसांत साळ न्हंयक वचून मेळटा. पावसाच्या दिसांनी मानगी सावध सोदपा खातीर वयले वाटेन भोंवतात. आदीं रान खात्याच्या मनशांनी मानग्याक धरपाचो यत्न केलो, पूण ते आटापात येना तें पळोवन नेस्टी कुतिनो, कुणाल देसाय आनी सर्वेश देसाय ह्या तिगाय तरणाट्यांनी मानग्याक धरपाक तांकां मजत केली. तिगांनी मेळून निमणे कडेन मानग्याक रान अधिकाऱ्यांची सुवादीन केले. काल अचानक 2 दीस बरो पावस पडलो आनी हुंवार येयलो. हुंवारान मागीर एक माणगे मेळ्ळे आमकां आनी सुणी भुकपाक लागली. सुणी भुकताय म्हणटरी आमी थिंग चोवपाक गेल्यार व्हडले अरावंड 8.15 फिटांचे माणगे आसले. सो मागीर आमी आबूज जाले, कितें करपाचें कांय कळना. माणग्या धरपाचें, फॉरेस्टाक करपाचें. मागीर फोन केलो आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो, पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा पेंजीम फोन लागलो, मारगांव गेलो. मागीर तेदो म्हणल्यार आमी वयत म्हणटरी माणगी आमगेले घराको पावले. मागीर तशेंच आमी तिगांयनी राजू गेलो आनी माणग्याक कोणपास गेलो आनी माणग्याक धरलें. धरून तें सुमार 1.5 वर उरलें आमगेलें. आनी मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केलें. कितें दिसता हे उदकांतल्यान जी मानगी येता ती तुमकां जर घरान सरले जाल्यार भंय आसले न्हू? हय, जायती रिस्क आसा, कित्याक आमची गांवांत जायतीं धाकलीं भुरगीं आसतात, ती सायकल्यो बीन चलयतात. सो कितें नाल्यार कितें एक्शन पळोवपाक जाय आनी तेमकां मारपाक जायना. पयलें म्हणल्यार वायल्ड लायफाक आमी हर्ट करूंक जायना, तेमकां सांबाळून दवरूंक जाय, रेस्क्यू करूंक जाय आनी परतून वायल्ड लायफाक सोडपाक जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर सरकारान लिक्विडेटर नेमला. जेंची खातीं हे बँकेत आसात ते आनी जेंच्यो ठेवी आसात तेंच्यांनी 2 म्हयन्यां भितर आपले दावे नोंदवचे. दौलत हवालदारान नोटीस धाडल्या. म्हापशेचे शाखेत आनी गोंयांतल्या हेर कावंटरांचेर हे दावे स्विकारतले. ह्या दाव्यांची चवकशी करतले. DICGCचे सर्वसामान्य नेम आनी अटी प्रमाण अकाउंट बुकांच्या आदाराचेर निर्णय घेतले. लॉकरवाल्यांनी आपले लॉकर स्वाधीन करचे. तशेंच लॉकरांतल्यो मोलादीक वस्तूंचो ताबो 15 ऑगस्टाच्या आदी घेवचो. ठेवीदारांचे दावे सगळ्या बँक शाखांचेर तशेंच बँकांचे वेबसायटीचेर उपलब्ध आसतले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सांबाळुया भलायकी, पाळुया नेम, मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.